तो संतोष कळसांत आमच्या कित्याक पावल्या आमी घरा देवाच्या आख्खे तो संतोष कळसांत आमच्या पावल्या आमी घरा देवाच्या भागी तुझ्या घरांचे रावतात दिसा तुका ते वाकणतात तुझ्या अंगणान कसिल्लो एक दीस उत्तीम तो 1000 दिसा प्रास आख्खे तो संतोष काळजांत आमच्या कित्याक पावल्या आमी घरा देवाच्या आख्खे तो संतोष काळजांत आमच्या कित्याक पावल्या आमी घरा देवाच्या. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हणून मागता. सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आयच्या भक्तीपणाक तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. आयचें सगळें भक्तीपण सुणून व्हरूंक आमचे संगी आसात. मानादी बाप बोनिफास पिंटो गांवांत ते उप्पिनांगडी बिरगजीचे ह्या जाग जावन 7 वर्सांची सेवा आमच्या मंगळूर दिएसीजींत तांणी दिल्या. सहाय्यक विगार जावन आनी ताच्या उपरांत प्रत्येक जावन मंगळ ज्योती केंद्राचे डिरेक्टर जावन मस्त वर्सां सेवा दिल्ले. ताच्या उपरांत सेमिनरीन तांणी तरबेज सेवा दिल्या. आनी आतां प्रस्तुत मोडुबेळ्ळे उडपी देशीच्या मोडुबेळ्ळे थंयसर आमची एक मायनर सेमिनरी म्हणल्या बरी आसा. डिग्री जाल्या उपरांत तरबेत दिवची एक घर सेमिनरिस्तांक, ताच्या उपरांत तत्वशास्त्राक मुखार वयचे आनी त्या थंयसर आत्मीक डिरेक्टर जावन पदराक सेवा दिवन आसात. हें घर आमच्या कर्नाटका रिजनाचें सकड दिएसीचे सेमिनरिस्ट डिग्री जाल्या उपरांत थंय येता, थंय शिकाप जाता आनी प्रस्तुत पदराक थंयसर आत्मीक डिरेक्टर जावन सेवा दिता. म्हज्या माय गांवांत ती पदरापान ओमजोरान सेवा दिली. त्या वर्सान हांव पदरापाची म्हाका वळख आसा. एक अपूर्वसो ह्या जाग जावन आसा, मागण्याचो पदराप तो जावन आसा, रेतीर दिवचो पदराप जावन आसा आनी विविध पिरगजांनी वचून जायती तरबेती दिल्या. पदरापाक तुमी खंडीत मस्त जाणांनी पळयलां. प्रत्येक जावन मंगळ ज्योतींत डिरेक्टर जावन आसतना पदराप विविध पिरगजांक वचून तरबेती पदरापान दिल्या आनी तो वावर अजुनी मुंदरसून आसात. आमी तांचे लागीं पुर्वेवटी विचारलें, मागीर तें समज जावना. तांकां थंयसर क्लासी आसल्यो त्या देखून ह्या फावटी पदरापडान विचारलें आमच्या बक्षिकरी जाय, तुमी एक नवें वेळार नवीन सोलोन वर जाय, मीस पेटयचे आराधन सोलोन पदराप खुशेन ओपोवन आज आमचे संगी आसा. आयचें सगळें भक्तीपण पदराप सोलोन व्हरता. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव पदरापाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. स्वागत पदरापान. देव बरें. ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सवाय ह्या बरी आसात. अर्गान जावन मीस पेटयता स्टेल्ला सिक्वेरा मूडबिद्रे, लीना डी सिल्वा जल्मदी संदर्भे किन्युगोळी, रिया मरिया दमस्काटे, सिंथिया आराण्णा किन्युगोळी, ब्लेसिता मतायस किरेम, क्रिस्टल अमेरिका, जानेट बर्बोज आनी भुरगीं अमेरिका, रफायल डिकोन आनी कुटुंबाची बुंटवळो, रोशन डिसोजा सुरतगल, अनिता कॅस्टेलिनो जल्म दिसा संदर्भी किरेम, सुनील प्रमिळा डिसोजा पांगळा, रूथ फेर्नांडीस मैसूर, लीना डिसोजा कम्माजे पांयाचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, रिटा रेगो कम्माजे, जेराल्ड मिरांदा आनी कुटुंबाची माडंत्यार, फियोना विनीश डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी माडंत्यार. प्रत्येक त्या सव बसून मीस पेटयतात. प्रवीण आनी जेनेविव फेर्नांडीस मिलाग्रेस, रीला बर्बोजा अबुधाबी, रीना डिकोना गुरपोरो, बरी भलायकी डोनाल्ड आनी मोनिका डिकोना मेळच्या खातीर, विजय आराण्णा मोडबेळ्ळे, रीना मोंतेरो पवित्र काळजावडो पयशे फाटी मेळच्या खातीर, अरुण डिसोजा पेरमोदे, सिस्टर जेसिंता किरेम घरच्या आल्मा बसून मीस पेटयता. गिलबर्ट आनी प्रेमा रोड्रिगस नित्य दरवाडो, देवदीन जेफ्री आनी जोसे सिक्वेराच्या बसून मीस पेटयता. जानेट बर्बोजा अमेरिका, देवदीन सूरजच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. जानेट बर्बोजा अमेरिका,
देवदीन सेबेस्टियन कुटीनाच्या आत्म्या बसून मीस पिडयता जुलियान डिसिल्वा अंधेरी मुंबई. देवदीन हेमी कुटीनाच्या आत्म्या बसून मीस पिडयता जुलियान डिसिल्वा अंधेरी मुंबई. देवदीन मॅक्सी कुटीनाच्या आत्म्या बसून मीस पिडयता जुलियान डिसिल्वा अंधेरी मुंबई. देवदीन सेरिल फर्नांडीसच्या आत्म्या बसून मीस पिडयता एवलिन फर्नांडीस मदर तेरेजा वाडो. देवदीन अगस्टीन डिसोजानी सेफ्रिन पिंटोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता मॅगदलिन डिसोजा सुरतकर. देवदीन पियादद कॉसेस लुईस आणि अनिल फर्नांडीसच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता लुसी फर्नांडीस आणि कुटुंबाची किन्नीगोळी. देवदीन ग्रेगरी फर्नांडीसच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता आयवन फर्नांडीस किन्नीगोळी. अनाथांच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता शांती लोबो किन्नीगोळी. या सकड त्या सवां खातीर या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागतना जे कितें आमी मागणी त्या सवां घेवन ह्या पवित्र तळाक आयल्या, ही सकड मागणी त्या सवां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सुमयाक उबान दिवन आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. सकड उबे रावया, हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. आम्हा सुमेस्तांक स्वागत करून दिल्ल्या आनी वळख करून दिल्ल्या बापानो तुमकां देव बरें करूं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवय असो. मोगाळ भावां भयणो सांजूत आमचो पात्रोण ताच्या मजतीन आमकां लाभिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्गां दिवंक आनी सांगातात सडीत मजत जोडूंक ह्या पवित्र बलिदानाक दिन वचण्याच्या बलिदानाक आमी आयल्या. अशें एक कुटुंब जावन सांगाता मेळटाना आयच्या देवच तें जेजू आमकां उलो दिता. ताच्या दैवी कुटुंबांत मात्र न्ही, व्हडल्या एका विस्तार कुटुंबांत आमी सगळ्यांनी भाव आनी भयण जावन एक कुटुंब जावन जिये म्हण असल्या तो कुटुंबाच्या मनोभावान जियोवच्या कृपा मागोवन ह्या बलिदानाच्या मेजा भोंवती सांगाता जमतना आमचें उणेपण, आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हेच्या पयल्या वचपान आमी आयकता देव काकूळ तिसो सागोर सर आमची पातकां तो आपल्या पांया मुळांत मस्त दिता. ती पातकां काण सागोराच्या काकुळीच्या सागोराच्या भितर तो उडयता आनी आमकां नितळ करता. तर आमचो देव काकुळीचो सागोर आमकां सुमेस्तां बोगसूं दी, नितळ करून दी आनी आमकां भाग्यवंत करून दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमची पातकां आमच्या उणेपण आतां आमी वळखून घेवया. पातकांची दूख उसारन सांगाता आमी मागया. हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवंत सदांच सांगपाक मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. सोनिया काकूर कर, काकूर कर. सोनिया काकूर कर, काकूर कर. क्रिस्ता काकूर कर, काकूर कर. क्रिस्ता काकूर कर, काकूर कर. सोनिया काकूर कर, काकूर कर. सोनिया काकूर कर, काकूर कर. प्रार्थुया. सर आमच्यो गरजो आनी कितें त्या सावां घेवन आमी आयल्या सगळीं उडासां हाडया. देवा बापाच्या पांयां तळा ती समर्पण दिवन मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धम दुसां जूत तात देव वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान
चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखोवंक फावो कर आनी अशें अख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत तूं वसूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजे बेतकटी घेवन तुज्या परजेक सरवाक व्हर, तुज्या दायजांचो हिंड हो. पिकाळ भुंयचें मदेगात रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सरवाक वेतलो तशें ताका आतां बाशनांत आनी गिलेयदांत सरवाक वचोंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्लीं तीं विस्मितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजान वांसून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी तांचीं पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाल राग धरिनाय, बगार काकुळट दाखोवच्यान संतोसताय. देखून परतून आमची काकुळट कर. आमचे गुन्यांव पांयां मस्ती, सगळीं आमचीं पातकां दर्याच्या गुंडाळेंत उडय. पुर्वीं आमच्या पुर्वजांक सपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजे विश्वासीपण आनी अब्राहमाक तुजी काकुळट दाखय. देवाचें उतर. देवाचें वडो. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेस्परा. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेश्वरा. या तुज्या गांवांक सर्वेस्परा तुवें एक पोटी दया दाखयली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून हाडली. तुज्या परजेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिच्या सकट पातकांची कथा तुवें पुसून काडली. तुजो राग तुवें पयस केलोय, तुजो क्रोध तुवें निवोंक सोडलोय. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेश्वरा. देवा आमच्या दारोगा नव्यान आमकां एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें दया करून विसर. तूं आमचेर सदांकाल रागान रावतलोय गी. संततीच्या संततीक आमचेर तापोनूच आसतलोय गी. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेश्वरा. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेश्वरा. Alleluia, alleluia, alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळता म्हणटा समी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सवे असून मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. लोकाच्या जोम्या लागीं आनी की जेजू उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावलीं आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हणून भायर रावलीं. तवळ कोण एकल्यान ताका वचोन सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलयजे खंय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण. आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता, तसो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर ही वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताती मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, कात्रीन बाई उतर प्रायेची. ती एक आवय पूण आतां विधो. तेजी भुरगीं बऱ्या कामार आसून विविध गांवांनी आसात. ती घरा एकलीच आसा. तिका राती इल्लो सांगात दिवंक उगोण जाता देखून शेजारची एक अक्रिस्तांव स्त्री येवन रावता. त्या एका दिसा राती कात्रीन बायाची भलायकी बिगडली. तिका आस्पत्रेक व्हरण आसतना निर्वो गुत्तून आसतलो. पूण तिका आतां आस्पत्र्याक व्हरचें कोणें. तिची म्हणली कोणीय नात. तिची भलायकी बरी ना म्हणून शेजारच्या खबर मेळ्ळी आनी शेजारची ती ही म्हणून लागीं आयली. थोड्यांनी एम्बुलन्स मांडावळ केली आनी थोड्यांनी तिका आस्पत्रेक वचोंक तिचे सांगात दिवंक मुखार आयली आनी थोड्यांनी तिच्या वळखीच्या दाक्तेराक संपर्क केलो. मागीर थोड्यांनी तिचे सांगाता राती रावच्याकी मांडावळ केली. मागीर थोड्यांनी दुसऱ्या दिसा तिका जेवणाची मांडावळ केली आनी थोड्यांनी तिच्या भुरग्यांक कॉन्टेक्ट करचें मांडावळ केली. अशें कात्रीन बायक वाड्या घरां आनी शेजारचीं अक्रिस्तांव पुरा कुमकेक आयलीं. 2 वा 3 दिसां उपरांत तिजीं भुरगीं आस्पत्रेक येता आसतना कात्रीन बायाचे बोवारी सगळो वाडत वा सगळी ती फिरगज म्हणल्या बरी थंय आसली. तिच्या पुतांक दुवांक सुणांक नात्रांक हें पळोवन भारी अजाप जालें. आमी घरा नाव तरी आमच्या आवयक केदें व्हडलें कुटूंब आयलां पळोवंक आनी तिची जतन घेवंक. पळया, कात्रीन बायाचें कुटूंब ल्हान आसलें. पोतू दुवो सुणो नात्रां. पूण आतां तिच्या बेड्डा भोंवतणी कात्रीन बायाचें कुटूंब व्हडलें जालां. सगळी फिरगजतीचें कुटूंब जालां. कात्रीन बायाच्या कुटुंबाची मेर परिदी व्हडली जाल्या. पळया, आमी जल्मोन ल्हान व्हड जाल्लें आमचें कुटूंब, रक्त संबंदाचें कुटूंब, तें देवाचें आमकां व्हडलें एक बेसांव. पूण हें कुटूंब आनीकी व्हड्ड जाता, आनीकी विस्तार जाता. तें आमचें देवाचें व्हडलें बेसांव म्हण येत की. कुटूंब म्हळ्यार फकत आमचें रक्त संबंदाचें मात्र न्ही. तें वाडोय जावं पुरो, ती फिरगजय जावं पुरो, ती समाजय जावं पुरो, तें राष्ट्रय जावं पुरो, तो सगळो संवसारय जावंक पुरो. कित्याक सगळो संवसार रचुल्लो कोणें? देवान. तर आमी सगळीं कोण? देवाची भुरगीं. देव कितल्यात? एक. तर एक देव जाल्यार आमी सगळीं ताचीं भुरगीं जाल्यार एकामेका आमी भाव आनी भयण. तर आमचें कुटूंब व्हडलें. देखून संस्कृतांत एक सांगणी आसा, वसुदैव कुटुंबकम. वसुदा म्हळ्यार संस्कृतांत सगळी भुमी. इवा म्हळ्यार एकच, कुटुंबकम म्हळ्यार कुटुंब. सगळी भुमी, सगळी पृथ्वी एक कुटुंब. आनी तातूंत सगळीं देवाची भुरगीं आनी सगळीं ती आमकां एकामेका आमी भाव आनी भयण. उरलो पुरो व्यत्यास तो मनशान केल्लो. आमी कुटुंबाचो सांदो म्हण दाखोवन दिवंक
आमी आमच्या कुटुंबांत जल्मल्यार पुरो. आमची आवय, आमचो भाऊ, आमची बहीण, आमची व्हडली माय, ते परस सांगूंक आमकां प्रूफ जायचें म्हणना पावता. पूण आमच्या समाजांत, आमच्या राष्ट्रांत आमी त्या कुटुंबाचें सांगें म्हूण दाखोवंक आज मस्त डॉक्युमेंटां जायचे म्हळ्यार आनी आसलीं खंयचीं जायना म्हणटात आतां. आधार कार्ड आसलें, इलेक्शन आय डी आसली, पासपोर्ट आसलो, तेंय पावना म्हणली आतां एक गंभीर आतां भें उब जालां. सगळी समाज आमचें कुटुंब म्हणटालें हांव कालपोर, देखून आमी सगळां आमी तांच्या घरा येताले, ती आमच्या घरा येतालीं, क्रिस्तांवांच्या घरा पेकीर नासताना बसतालें हांव, जेवतालें हांव. आज दिल्ली समाज म्हणटा तुमी तुमचे इतल्याक रावा, आमी आमचे इतल्याक रावता. तुमी आमगेर येनाकात, आमी तुमगेर येना. तुमी आमच्या जात्र्याक येनाकात, आमी तुमच्या जात्र्याक येना. तुमी आमच्या फेस्ताक येनाकात, आमी तुमच्या फेस्ताक येना. तुमी तुमचे तितल्याक, आमी आमचे इतल्याक. पळय समाजेन ती कुटुंब म्हणल्या की एक भिरांत उब जाल्या. तशेंत सगळ्या आमच्या कुटुंबांत जाल्यार तशेंत एका काळार अविभाजीत कुटुंब, जॉयंट फॅमिली म्हण आसलें, भोवशा आमच्या आबाच्या काळार आसतालें. सक्कड बाबाव, सक्कड भोवण्यो, पुरा सुणो, सगळीं एकाच कुटुंबांत आसलें. एकाच मडक्यान रांदतालीं, एकाच कुंडल्यान रांदतालीं, सक्कडां सांगाता जेवतालीं. व्हडलें कुटुंब. दीस वेता वेता वातावरणाक लागून, दुसऱ्या दुसऱ्या वाडावळी लागून कुटुंबां ल्हान जावन आयलीं. घोव, बायल, आवय, बापूय आनी भुरगीं जालीं. उपरांत आनीकय कुटुंब ल्हान जावन आयलें. घोव, बायल आनी भुरगीं मात, आवय बापूयलीं भायर. ताचे उपरांत कुटुंब आतां आतां आनीकय ल्हान जावन आयलां. घोव आनी बायल, गरज पडल्यार मात्र भुरगीं. आतां आनीकय ल्हान जावन आयलां. कात जाल्यार उपरांत घोव विंगड, बायल विंगड. जाय जाल्यार मात सांगात आमचें, भुरगीं नाकात. पेट्यांक आनी माजरां बसल्यार पुरो, ती जाल्यार बरें करून आयकतात, भुरगीं आयकनात. आज असली परिस्थिती कुटुंबाक जाल्या. घोव विंगड, बायल विंगड, भुरगीं नात आनी कुटुंब म्हणटा. असली परिस्थिती आमचे बावारी आसतना मिसाक आयिल्ल्या आमकां आयचें वाचप पळय भोव अपुरबायेचो संदेश दिता. जेजू आमकां म्हणटा, येया तुमी सगळीं, व्हडल्या एका दैवीक कुटुंबाचे सांदे तुमी जायचे. तुमच्याच कुटुंबाचे सांदे जायचे पयलें, रक्त संबंधांचे सांदे. ताचे की ती कुटुंबाची ती मेर, कुटुंबाची ती परीद व्हडली करीचे, विस्तारायचे, व्हडलें कुटुंब जावंक येया म्हणून हाच्या वंजलाच्या वाचपान आमी आयकलें. जेजूची आवय आनी भयण, भाव आनी भयण आसतलीं, वा कजन्स ती पुरा. भाव म्हळ्यार कजन्स. आज आमी कितें बापूचे पूत, मावशेचे पूत म्हणटा म्हळ्यार तांकां पडटा भाव. देखून ती पुरा मेळोवंक जेजूक आयलीं. कित्याक मेळोवंक आयलीं? सा मार्क वांजेलिस्ट आमकां सांगता, सा लूक वांजेलिस्ट आमकां सांगता, जेजू इतलें काम करतालो गी, ताका पुरसोच येत नासली जेवंक, चड काम जालें, बिजी. उपरांत तो वांजेलिस्ट म्हणटा, ताका तकली फिरवल्या म्हणालो लोक. ना जाल्यार आचार्याचें काम करचें सोड न्हू, आवय सांगता रावचें सोड न्हू, वो आवयक सोड न्हू, सुवार्ता परगट करूंक गेला. तो वळचें चिंतप आमी आपाड मोती उडा साडीचे. तो कार्पेंटर बाय बर्थ, बाय वोकेशन, ताच्या जल्मान तो. देखून तें काम सोड न्हू, वो 12 जाणां सांगाता घालून सुवार्ता परगटूंक गेला. हाची तकली फिरवल्या. ताणें चिंतलें, देखून हाका कितें करचें, हाका रेस्ट जायचे, हाका घरा आपणोरीचे, हाका रेस्ट दिवया म्हूण सांगून जेजूची आवय मोरी आनी ते भाव व्हरोंक येता आसतना हांगा जागो भरला, भितर वचोंक जायना. जेजू एक राब्बी, राब्बी म्हळ्यार सुदेव धर्मान शिकोणदार. तो शिकयता आसतना लोक इतलो भरलो की ते भितरचे बरी ना. देखून ती कितें करता, ती भायर रावतना कोण एकल्याक खबर दिली तुजी आवय आनी भाव आयल्यात म्हणटाना जेजू हो संदर्भ उपयोग करणं हे विशेष सत उगडाप हें करता. कोण म्हजी भाव, कोण म्हजी भयण म्हणटाना ही आवय वो भाव वा भयण ती म्हजी भाव आवय भयण न्ही म्हणना जेजू. जेजू तांकां गौरव दिवचे बराबर वर्तें एक सर्गीचें सत तो उगडाप हें करता. तो म्हणटाले कुटुंब म्हळ्यार रक्त संबंधाचें कुटुंब मात्र न्ही, तें सारकें, तें वय. ताचे कितें परिधी आनी की व्हड जायचे. देखून हांगा आसात म्हजी भाव आनी भयण, ती कोण म्हजी शिकोण आयकोंक आयल्यान पळय, ल्हाणां व्हडां, मालगडी, म्हातारी, तरणाटी, शिकपी, अशिकपी, जुदेव आनी अजुदेव, जंतिलां ती पुरा सगळीं म्हजें कुटुंब. ह्या कुटुंबाची ही सगळां तुमी सांदे जायचे. आमी सगळां, तुमी सगळां एकामेका भाव आनी भयण, सगळां तुमी देवाचीं भुरगीं. ह्या वेळार म्हणलें मात्र जेजू न्हू, मातेवाच्या 20:20-3 वाक्य 8 आनी अशें म्हळां, तुमकां आसा राब्बी एकलोच, तुमी समेस्त एकामेका बाबाव. तुमकां आसा बाप एकलोच, तो आसा सर्गार. मातेवाचो वांजेल 20:3 वाक्य 8 आनी वाक्य 9.
उरले पुरा जात कात मत धर्म संस्कृती भास हें पुरो मनशांनी केल्लें. देव म्हणटा व्हडलें कुटुंब आसचें एकच देवा बापान रचलें. ह्या कुटुंबाचें सांदे जावंक जेजू आज आमकां आपयता. आमी जल्माणे दळत आमच्या कुटुंबाचे सांदे, पूण दैवी कुटुंबांत वांटेली जावंक जेजू आमकां आपयता आसतना 2 रितीन आमी सांदे जावयेत म्हूण जेजू आज आमकां उलो दिता. पयलें दैवी कुटुंबां सांदे जावंक आमी पवित्र स्नान काणगेचेर आमी सगळ्यांनी पवित्र स्नान खाण गेलां. देखून आमी जेजू क्रिस्ताची आमकां क्रिस्तांव नांव दिलां आनी आमचें नांव त्या रेकॉर्डान बरयलां. आमी पवित्र सभेचे सांदे. पूण जेजू आज म्हणटा तितल्या म्हळ्यार मात्र पावना. वय आमी पवित्र स्नाना वरवीं जेजूची भावणां जाल्या. गलातकारां बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 14 20 आनी 8 आमी अशें वाचता. तुमी सोमेस्त भावार्था मरेपात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाची भुरगीं. पवित्र स्नाना तुमी क्रिस्ताक नेसल्यात. तुमचे मदें कितेंच भेदभाव ना. तुमी सोमेस्त जेजू क्रिस्तांत एक. आनी अशें पवित्र स्नान आमी एक जाल्यार ते आमी कार्यागात करतना विशेष रितीन जियोंक आसा. 3 संगती आमी करूंक आसा. पयलें एक जाल्यार आमी सगळ्यांनी ह्या मेजा भावार जेवणाक येवंक आसा. जेजू क्रिस्ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मीस सुकोवंक ना. कुटुंबाचे सांदे म्हणटाना कुटुंबाच्या जेवणाचे मेज आसा. मेजाच्या बोवारी जेवणां मेळोंक आसा. देखून सांत पावल कोरिंथांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 10 वाक्य 17 म्हणटा आमी सोमेस्ता एका कलसींत आनी एका उंड्यांत वांटो घेता. हें पयलें भावान आनी भयणी आनी देवाच्या भुरग्यांनी जेवणाक सांगाता मेळचे. दुसरें हाच्या वांजरांचें जेजून म्हळां कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची खुशी करतात ती म्हज्या कुटुंबाचे सांदे. म्हाका सोमया म्हणून उलो केल्यार पावना. कोण म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजान रिकतलो. मातेवाचो वंजेल अध्याय 7 20 वाक्य 20 आनी 1. आनी तिसऱ्यान जेजून आमकां शिकयलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मौनान सगळ्या तुज्या सत्तेन देवाचो मोग कर आनी तूं जो करता तुज्या पेल्याचोय मोग कर. मातेवाचो वंजेल अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 30 आनी 27 वाक्य 40. अशें 3 संगती पाळतना आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुटुंबाचे आमी सांदे जाता. पूण जेजू आज आनीक एक मेट मुखार तर म्हणटा आमकां आनी एक व्हडलें विशाळ चिंतप आमकां दिता. आमी जल्मोन कुटुंबाचे सांदे. आमी पवित्र स्नान काण घेवन सगळ्या पवित्र सभेचे सांदे पावना. आमी सगळ्या संवसार म्हणल्या विस्तार संवसाराचे सांदे जाय जाय. एक बाप आमकां आमी सगळीं ताका ताची भुरगीं भाव आनी भयण म्हळ्यार पवित्र स्नान घेनातलेल्या सांगाताय थोड्या फावटी आमचो संबंद विस्तार जे इंग्लिशान म्हणटात मेंबर्स ऑफ दी एक्सटेंडेड फॅमिली. मेंबर्स ऑफ दी एक्सटेंडेड फॅमिली म्हळ्यार विस्तारलेल्या कुटुंबाचे आमी सांदे जावचे. कशें तांती 3 विद्यान. तेगलो तरणाटो तो गांव बेंगलोरचो अस्वस्थ जालो. ताची म्हळ्यार कोणी ना. ताका आस्पत्रेत दाखल केलो. ताका बरी चिकित्सा दिली. ताका सदां जेवण अन्न दिलें. आनी हो म्हणटा म्हजी म्हळ्यांगा कोणी नात. तुवें म्हाका आस्पत्रेक आपोवन हाडलें. चिकित्सा दिवयली. तुमच्याच भुरग्या बरी म्हाका पळयलें. आनी ताच्या कुटुंबाचीं आयलीं आनी ती म्हणाली आमच्या भुरग्याक तुमच्याच कुटुंबाच्या सांद्या बरी पळयलें आनी मुखार हो आमचो भुरगो आमचो मात्र न्ही तो तुमचोय तुमच्याच कुटुंबाचो सांदो. मेंबर ऑफ दी एक्सटेंडेड फॅमिली. कोण गी गांव कोण गी तरी ताका कुमोग दिल्ल्या वरवीं आदार दिल्ल्या वरवीं तो आमच्या कुटुंबाचो सांदो जालो वा आमी ताच्या कुटुंबाचे सांदे जाले. हांव बरो समार्यागार पळय उडास काळा ओपार त्या जुदेवाक एका समार्यागारान कुमोग केली आनी ते भोवशे कितले फ्रेंड जाले गी. एकामेका कुटुंबाचे कशे आदार जाले गी. एक्सटेंडेड फॅमिलीचे सांदे जावचे म्हळ्यार तूं कोणाक आदार दी. तुमकां तो अनुभव आसतलो. तुमी कोणाक एकल्या कुमोग केल्ली आजून तुमकां तो संपर्कार आसा. आजी तुमकां मेसेज दिता. आजी तुमच्या घरा येता. आजी तुमच्या फेस्ताक येता. आजी तुमच्या संभ्रमाक येता. आजी तुमकां वळख आसा. तो आमच्या कुटुंबाचो सांदो म्हूण तुमी वळख करून दितात. दुसरें ताणें करच्या कामांत कुमोग करची. प्रत्येक सुवार्ता परगट करच्यांत पोरण्या सोल्ल्यांत रायांचें दुसरें पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 8 ते 30 आनी 9. एलिशा प्रवाद्याक शुणेम गांवच्या स्त्रियेन रूम दिवन एक मेज दवरन एक खाटी तयार करन तेणें 5 शारां जेवण दिल्लें.
तिका भुरगो जालो ताच्या धर्मान तो भुरगो अंतर ताणें जिवांत केलें ताच्या कुटुंबाचो सांदो जालो तो प्रवादी सुवार्ता परगट करतलो आजून सुवार्ता परगट करतल्यांक तूं कुमो करताय तर तूं आनी तो कुटुंबाचे सांदे न्ही चिंत्या एक बी साहेब आसा त्या बी साहेबा एक ड्रायव्हर आसा बी साहेबान करचें काम त्या ड्रायव्हरा करूंक जाता जायना पूण तो ड्रायव्हर बी साहेबाक ताचें काम करच्यांत एक बळवंत कांबोणिंगी एक पाद्र्याब आसा एक विगार आसा ताका एकलो रांदपी आसा पाद्र्याबाचें काम रांदपी कुक्का करूंक जायना पूण तो रांदून वाडल्या वरवीं पाद्र्याबान करचें काम तो इनडायरेक्टली करता की ना एका हॉस्पिटलांत एक डॉक्टर आसा एक नर्स आसा तांकां कुमो करूंक एकलो वार्ड बॉय आसा वार्ड स्त्री आसा नर्सांनी करचें काम ताका करूंक जायना डॉक्टरांक करचें काम ताका करूंक जायना तरी आमी म्हजें सांगात आमकां रांदून वाडोवंक एक दादलो आनी स्त्री आहात घोव आनी बायलात आमी ना केदींच नांव आणा पयल्लें ना आमी आनी म्हजें सांगात शेमीन आसतना पोवंद अण्णा अक्का तो कसो आमचो अण्णा जावचो म्हज्या कुटुंबाचो येतो धाट्टू भाये म्हणटा वटल्यान जाप दिता तो कसो अण्णा जालो आमकां रांदून वाडन आमच्या मिसावांत मोठो आदार दिवन तो आमचो अण्णा जाला ती आमची अक्का जाल्या हॉस्पिटलाक वसा हरी एक नर्स त्या वार्ड बॉयाक कशें आपयता अण्णा अक्का तो धाकटेर जाल्यार त्या वार्ड बॉयाची कुमोक जाल्यार अण्णा म्हणटा अक्का म्हणटा कोण गी अण्णा तो कोण गी अक्का ती मावे करच्या कामांत ती म्हाका कुमोक करता तो म्हाका कुमोक करता म्हज्या एक्सटेंडेड फॅमिलीचो म्हाका एक सांदो जाता म्हाका एक आदार जाता देखून सांव पावलो पिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्या 7 अशें म्हणटा हांव बंदेंत आसतना म्हज्या सुवार्ता प्रसार कामांत म्हजे संगी तुमी वांटेली जाल्यात वो तें जायलां आसा आनी वो भायर आसल्या म्हणटा तुमी सुवार्ता प्रसार करच्या कामांत वांटेली जाल्यात देखून तुमी सक्कळी म्हाका चड मोगाची कोणी एक सुवार्ता परगट करता ताका एक कॉप शेळें उदक दिल्यार तुजें इनाम सुखचें नाम म्हणलें जेजून यस खातीर आनी तिसऱ्यान कोण पळय सोम्यान केल्लें काम सतान नितीन मोगान करता तो एक्सटेंडेड फॅमिलीचो सांदोत्त जावं पुरो कोण सतान जियेता कोण नितीन जियेता कोण एकीनपणान जियेता कोण देवाक मानवता चिंतया तो एकलो अंगडीगार सतान न्याय नितीन काम करता तो एकलो पुलीस सतान नितीन काम करता ती एक टिचर सतान नितीन काम करता तो एक वकील जेजूबरी सता नितीन काम करता तो एकलो इंजिनियर सतान नितीन काम करता तुवें घरची स्त्री दादलो सतान नितीन काम करता तूं कोणाचें काम करताय जेजूचें काम करता तर कोणाच्या कुटुंबाक सांदो तूं जेजूच्या कुटुंबाचें सांदो कित्याक सांजुआंच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 9 अशें म्हणटा नितीन जियेता तो हरी एकलो देवाचो पूत देवाची धू नितीन जियेता तो हरी एकलो देवाचो पूत वा देवाची धू तें तर भावांनी भयणी आमचें कुटुंब देवन आमकां सांदो केल्ल्याक देवाक अर्घ दिता आसतना फिरगज म्हणल्यार कुटुंबांत पुवी सभा म्हणल्यार कुटुंबांत पुवी स्नाना मारीपात आमकां सांदेपण दिवन मिसाच्या बलिदानाक येवन देवाची खुशी कर देवा वचोन पेलाचो मोग करूंक फावो केल्यार अर्घ दिता आसतना एक्सटेंडेड फॅमिलींत आमी सांदे जावंक आमचो आदार दिवया सतान आनी नितीन जियेवया सांगातास ती सुवार्ता परगट करच्या कामांत कोण आसात पळय तांकां हांवें आदार दिवन देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक आदार आमी मागया घेवन आमी आयल्या तुजे संकार बापा आमच्या रसनारा ओपून घे तूं दयेन तोंडालेन मागता कृपे देण्या दातारा काणीक घेवन आमी आयल्या तुजे संकार बापा आमच्या रसनारा ओपून घेतो दयेन त्यो लालन परता कृपे देण्या दातारा तुझे कुशे खाळगांव जेजू संसार जियेलो
आपणाकच मोडून ताणे तुका भेटून दिलो ताचे संगी आमकांच आज भेटून दिता स्वीकार कर बापा म्हण परता तुज्या मुखार भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पुजेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमचे नेके पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा भाग्यवान दमदुताचा जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें तीच सोडवण आमकांय आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रायाची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवणूक सगळ्या मनशांक परगड करच्याक तुवें ती दमदोच्या बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता बापा कडस तो पवित्र तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धडून इंदिनी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बवर्त सोगट पगटू ह्या सुम्या
या आम्ही होऊन डोकाता आणि हे कासिंते पियेता तिथे पावटी तू परत येस तुझे मरण पगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सुडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंकू आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनू वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14वो आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामोरये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे तिचो पोते बगेवन दमदुता सांजूदता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी माई मागाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगता त्यास जेजो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण तो म्हजी आवय म्हूण सुम्यान आमकां शिकयलां. बापाची खुशी करचेंत म्हजें काम म्हजें खाण म्हळां सुम्यान आमकां हांवें बापाची चित्त खुशी करूंक कृपा दी म्हूण मागून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पक्कां भोगोस आनी आमकां ताण पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस पडा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटां सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. भावा भयणो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावा भयणो पळयात ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आयललीं आमी सर्वां सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली.
जेसू मोगाळ जेसू दयाळ म्हजे दयेव काशता स्वागत तुका कळसां म्हज्या अज्ञात म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मेकान जाता जिवीत म्हाका लाबो खुसाची पिलोय अपमान सोसून जीवन अर्पण तुकाच भेटून दिलोय तुजे कुशेक त्याग केलोय बापा कुशेक काल जालोय तुजे कुशेक त्याग केलोय बापा कुशेक काल जालोय जेसू मोगाळ जेसू दयाळ म्हजे दयेव काशता स्वागत तुका कळसां म्हज्या अज्ञात म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मेकान जाताय आत्मेकान जाताय प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा भगवंत जोतात देवाच्या जैतेवन मरणा बसत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतून घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी समेस्त आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळा तुमकां हर एकल्यागे मोगाचो स्वागत म्हणटा हर एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरां तेर्स 8 वरां मीस नोवेन सक्रामेंतीचें आराधन ताजे उपरांत 10 वरां तावन कुमसारां सवाय 10 वरां परत तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन सक्रामेंतीचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसा स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात ते तुमी घेवयेत डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान दिवची कावन्सिलींग तशेंच इतर समस्यांक तुमकां मार्गदर्शन वा कोणें आयक जे उलय जे कोणाय कडेन मौन आसा जाल्यार फोन करून म्हाका मेळोंक हप्त्या मदें येवयेत हांव हांगासर मेळटा अपॉयंटमेंट कान घेवन येवंक उलो दिता पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता कुशीन कितें दिता जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवन दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मा दीस काजारां जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना हे पवित्र थळाचो उगडास करा त्या लेका जेवणाक आदार दिया सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर मागतले हांव
हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां हांव 10:30 वरां पर्यंत ये मिटींग आसलतात जी कोण आमाल पिवण्याक वळख जाल्ले आसा जाल्यार हे पिडेत हांव सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार निरंतर ह्या मिटींग आयिल्ल्या वरवीं आमकां फायदो जाता त्या देखून असो ही फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. तशेंच हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां हांव मुडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टर आनी नर्स आसतात हांगासर आश्रयाच्या बिल्डिंगान कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्याची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मानदेव बाब बोनिफास पिंटो तांचे हांव मानाची वाद घेजय म्हूण हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां. नांव नाका म्हणून ल्हान फूल वाडो आमच्या फिरगजीचें कुटाम आयचे दिसाचें नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां तांकां देव बरें कर म्हणटा. ब्लेसिटा मातायस किरेम जानेट बर्बोजा किन्निवळी नांव नाका म्हणून एकदांनी किरेम रोशन डिसोजा सुरतगाल रायन पीटर फेर्नांडीस कुलशेकर किरण देसा आनी कुटुंबाची सौदी अरेबिया हांगासर आशिल्ल्यांनी मुखार येवन मानाची वाद घेवची. कुमो केल्ल्या हरी एकल्याचो उपकार भावता देव बरें कर म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. सकाळ आमी दिंबी घालया सांजूद देवाच्या मानाक नवें आमी चलोवन वरया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो सर्गीन आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगीन जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनाती करता. सांजूदता देवानी हे सांबक प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारेपात आमी सांगता मागया. सोमिया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदतो जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगतीचो आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मनाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरी देव बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेशपणी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ वदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जोता देवाच्या विनवणेन तुज्या मारी पादोबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशेवर म्हणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेली आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूद देवाक विशेष मागणे. या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मदो जावन आसलेल्या बगेव जोता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदार असो मोवाळ मोग तूं सान जाल्लोय ताचे सोडवणीचे सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मौन शागोळ्याच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कष्ट अडचणींनी साबत निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्या सुद्दां केरी ती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पुणशेता पातेनीन आयलां. सुमेस्त आमी बसया. सभा जणांनी त्या सवान दान दिल्ली आसात ह्या घडये हांव वाचून सांगतना तांचे खातीर आमची त्या सवां आसा जाल्यार आमचे खातीर आनी आमच्याय काल जमानात कितें त्या सवांक घेवन आयल्या ही सक्कड ह्या घडये उबान दिवन आमी मागया. 22 जाणां बरी भलायकी पाव जावच्या खातीर 10 जाणां बऱ्या कुटुंबाचे सैरी पाव जावच्या खातीर 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर 6 जाणां भुरग्याचें तेणें भाव जावच्या खातीर 7 जाणांच्या दोगांच्या शिरांची पिडा गूण जावच्या खातीर 7 जाणांच्या हाता पांयची गांठी गूण जावच्या खातीर दोगांची खातीची पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याच्या क्रिश्चन फावत फळ मेळच्या खातीर
एकल्याच्या जाग्याची खोट केस पाटी काडूं आनी मनस्ता पयस जावच्या खातीर सौगांक खाजारी जिवितांत नासमाधान आसले पयस जावच्या खातीर एकल्याची एंग्जायटी पिडा गूण जावच्या खातीर दोगांच्या मतीक समाधान फावो जावच्या खातीर एकल्याक रातीची बरी न्हीद पडच्या खातीर एकल्याची गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी गूण जावच्या खातीर दोगां परगांवांत नर्सिंगाचें काम मेळच्या खातीर एकल्याक युरोप वचूंक एप्लाय केल्ली विजा बेगीन मेळच्या खातीर दोगांक आमाल पिवन येता सुटका मेळच्या खातीर दोगांनी दिल्ले पयशे पाटी बेगीस मेळच्या खातीर एकल्याच्या घरांत आनी कुटुंबांत माय मोगांनी समाधान राव जावच्या खातीर एकल्याचें विटिलिगो म्हणल्यार स्कीन प्रॉब्लमांत गूण जावच्या खातीर एका स्त्रियेक विशेश पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर दोगांक परगांवांत कामाची विजा फावो जावच्या खातीर एकल्याक 20 आनी 4 वर्सांच्या एका तरणाट्याक उलोवंक सकत मेळच्या खातीर BP शुगर कोलेस्ट्रॉल एकल्याचें नॉर्मल जावच्या खातीर सपरेट जाल्ली घोव आनी बायल एकली सांगाता येवच्या खातीर एकल्याचें ड्रायव्हिंग लायसन्स बेगीन हातां मेळच्या खातीर एकल्याचो स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर 20 आनी 13 जाणांनी प्रत्येक तांच्या तेसवां खातीर मागोवन सांगलें आसा एकल्याक नी जॉयंट्स गूण जावंक आनी बरी भलायकी ताच्या बरेपणा खातीर लिव्हराचे समस्ये गूण जावच्या खातीर स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां प्राय बरी भलायकी मेळच्या खातीर विन्सन म्हणल्यार भावाक 30 आनी 9 वर्सां बरी भलायकी एक सैरीक मेळच्या खातीर एका कडेन लिफ्ट घालूंक संबंदीत जाल्ल्या डिपार्टमेंटान परमिशन मेळच्या खातीर एका घरावेच्या आसत्या रस्त्याचे समस्ये बऱ्यान इत्याद जावच्या खातीर एकल्याक अल्सरेटी कोलिटीस गूण जावंक सदांचें जिवीत बरें सारूंक बरी भलायकी एकल्याक वेरिकोस वेन्स गूण जावं इतर पेडेतां सुटका मेळच्या खातीर विनो रोड्रिगस ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचें बिझनेस बरें जावच्या खातीर 2 वर्साच्या भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक आधार कार्ड करूंक आसचे अडकळीसर पयस मेळच्या खातीर एकल्याक दुबाई ड्रायव्हराचें काम मेळच्या खातीर आनी एका भावाक दुबायंत एक काम मेळच्या खातीर एका भुरग्यान बऱ्यान सलची करपा ताका मेळच्या खातीर एका भुरग्यान सुडाळ उलोवच्या खातीर एका जोड्या खातीर सोम्याची खुशी समजोवन आनी सांगात जियोवच्या खातीर एकल्याची मोत उस वाडोवंक आनी बरें काम मेळोवंक आनी हो तरणाटो मस्त एक्टीव जावच्या खातीर मागोवंक सांगलां एका भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर एकल्याक एक बरें काम वायट सक्ते जावन सुटका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याच्या मतीक उस वाड आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर एक धर्म भयण हप्त्यांत 3 दीस डायलिसीस जाता मस्त कश्ट जाता तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी एका धर्मीक भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर जॉन सिमियोस ताका बऱ्या भलायके खातीर एका कुटुंबाच्या जाग्याच्या वांटे बऱ्यान जावं कुटुंबाच्या सान्या मदें बरेंपण जावच्या खातीर एलिटा डिसिल्वा म्हणल्यार स्त्रियेचें नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या खातीर एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर एका दादल्यान भुरग्यांक बरी देख जावच्या खातीर 9वे क्लासीक शिकच्या एका भुरग्यान वायट संवय सोन सारक्या वाटेन चलोवंक शिकप बरें शिकोवंक 10वे क्लासीन जास्त एका भुरग्याक डिप्रेशनांत सुटका मेळच्या खातीर एका कुटुंबान विकल्या व्हेइकलाचे समस्या बऱ्यान इत्याद जावच्या खातीर रायनॉल आनी जायनॉल तांकां बरी भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर परगांवांत दोगां भुरगीं आमच्या भारताची जैलांत आसा त्या भुरग्यांक सुटका मेळच्या खातीर एका तरणाट्यान शिप्पार कामाक ताका कॉल येवच्या वेगीं कामाक जॉयन जावच्या खातीर परगांवांत साबारां कामाची भद्रती बरें काम मेळच्या खातीर एकल्याचे PCOD प्रॉब्लेम गूण जावं वेरोनिका म्हणल्यार बहिणीचो फ्रॅक्चर जालो पांय सरको जावं सलची करपा मेळच्या खातीर एकल्याची एलर्जी गूण जावच्या खातीर एका भुरग्याची कंप्लीट एलर्जी गूण जावच्या खातीर एकल्याचे माथ्याचे जडचे केस रावच्या खातीर एकल्याची गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावं एका दादल्यान मतीक उजवाड मेळून गांवाक येवन आपणा पतीने सांगात जियोवच्या खातीर क्लिफर्ड दांतीस ताच्या कामान बरेपण जावच्या खातीर एकल्या कोर्ट केजीन जीक मेळच्या आनी बरेपणान जावच्या खातीर एका स्त्रियेन दिल्ले पयशे फाटी मेळच्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या आम्हाला विकून वयच्या खातीर एका भयणीक मतीचे पिडेंत तशें वायट चिंतनां जावन कश्टाता सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक रातींचे बरी न्हीद भरच्या खातीर एका भुरग्याक कालत्या काळजो मोगाळ जन्वायेचे आनी समजूनीचे देणे मेळोवंक वडिलांक विदेयी जावन जियोवच्या खातीर एका कुटुंबाक बेसावांनी भरून घराचें देणें लावच्या खातीर एका कुटुंबान सुरवात केलें घराचें काम बऱ्यान पंथा पावच्या खातीर संबंदीत जाल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक मतीक उजवाड मेळच्या खातीर एका तरणाट्यान आनी चलयेन मिसाक येच्या खातीर तशेंच एका धर्मीक भयणीन मतीक उजवाड मेळोवन कॉमेंतांत मोसोर पयस जियोवचें करपा मेळच्या खातीर पॉलिसिस्ट म्हणल्यार पिडे जावन एकलो कसलो जाता किडनी प्रॉब्लेम आसा स्किझोफ्रेनिया प्रॉब्लेम आसा गूण जावच्या खातीर एक चली खाजो जावंक आयकना मन परिवर्तन जावच्या खातीर एका चल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याचें लिव्हर प्रॉब्लेम गूण जावं एकल्यान आक्रिस्तांव चल्याची इश्ट आसून सारक्या वाटेन वेच्या खातीर एकल्या दुबाय काम मेळच्या खातीर एका तरणाट्याक आपणाचें शिकाप बरें शिकच्या खातीर एकले इस्रायल वचूंक
ट्राय करता सगळें बरें जावचें खातीर एकल्याक फूड पॉयझन जावन ट्रिटमेंट आसा बरी भलायकी मेळच्या खातीर ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांकां बरी भलायकी आनी तांचे मिसां बऱ्यान वेच्या खातीर मागोवन सांगलां हाचें सांगता बेबी रूथ क्लॅर बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर दुबयचें काम एकल्याक विजा भाव जावचें एकल्याक बरें काम मेळच्या खातीर एका धर्मीक भयणीची विजा प्रॉब्लेम जाला सिरियांत ती सिस्टर काम करता थोड्या म्हयन्या पयलीं हांगासर आयिल्ली आतां तिजो विजा प्रॉब्लेम जाला परत गांवाक आयल्या विजा खातीर ट्राय करता सकयल समस्या इत्यार्थ जावन परत तिणें तिच्या मिसावाक सिरियाक वेच्या खातीर एकल्याक इस्रायलची विजा येवच्या बसत लेनिशा फेर्नांडीसच्या बऱ्या भलायके बसत शॉन डिसोजाक आयच्या दिसा ऑस्ट्रेलियांत ADFA इंटरव्यू आसा तें पास जावं सिलेक्ट जावच्या बसत रिया मिनेजस नर्सिंग बरें मार्क्स कान पास जावं आनी नर्सिंगाचें काम ताका मेळच्या खातीर एकल्या कुडीची भलायकी आनी मतीचें समाधान फावो जावच्या खातीर एका स्त्रियेक विशेष पिडांतून सुटका मेळच्या खातीर ह्या सकड त्या सवां खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाच्या न्हू अर्दान तुका सोमिया जेचो वंदन तुका सुमियान जेजू महिमा तुका सुमियान जेजू स्तुति तुका सुमियान जेजू भगला तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 भगला जेजू या पवित्र तळार साजूत देवाच्या मजतीत ही उभारची सकड त्या सवांदो मानून घे या भोंडाच्या खाल समानांत त्या सवांदो मानून घे ही ओडा पाथीने बावरतान साजूत देवाची मजत सोदून हांगासर आयल्या ताचे मारिफात तुजे लागीं मागतात हेदगून सोमियान जेजू तुका असाध्य म्हणल्यार खंयचें ना संजूद देवाची मजत आमच्या लागीं आसा त्या मजतीन मागले सकड उपकार बरेपण ह्या भावनाक तुजे फुटमाग आनी मागले त्या मोगाच्याक लाभय आनी ताच्या जिविताक बरेपण लाभय म्हणून सोमियान तुजे कडेन परत मागता touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power flow into may the mighty anointing take place hallelujah 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 सकड आमी दिबी घालया म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावात दंडोलंग पेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या आपोस्तले पद्दतीन पयस जावं दे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर सुद्दां खेरी देणे देवान तुका दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोटसान हांव तुका भिडयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तिगे तूं म्हाका मोगान आदर्सन सुदारसून वर हांवें वडापातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वन्ना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर आमच्या दोळे धांपिया ह्या पवित्र तळार मागल्या मारेपा जायतें बरेपण जायत्यांक लाभलां ती वळखून घेतना तांच्यांनी आमच्या जिवितांत जाल्ल्या त्या बरेपणा खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां देवया नवीन पिरेरा लुधियाना ताका बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर विशेश तरान तो अर्गां दिता तेगांक अर्द्यांत दूख गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याची पांयाची दूख गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता 6 जाणां बऱ्या सांबाळचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तेगांक एग्जामान बरें मार्क्स कान पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकलेसो बालंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याक कॅन्सर पिडेंतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता 4 बऱ्या कुटुंबाची सैरीक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 12 जाणां तांकां मेळिल्ल्या विशेष देण्या खातीर बरेपणा खातीर अर्गां दितात तर ह्या सकड भोंवडां सांगता आमी मेळया धन्या देवान तांच्या आनी आमच्या जिवितांत केल्लें सगळें बरेपण वळखून घेवन धन्या देवाक आमी अर्गां देवया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भोंवडा बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी आनवरांतली निवार ऐकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर ऐकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दक्तेरांक नर्सांक आनी सेवाकांक पाव ऐकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळणे आनी पातकांतली निवार ऐकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी ऐकमचे प्रार्थनेस सर्गीच्या बापाईच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी करून संजुदाच्या भक्तिकाचे जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता ऐकमचे प्रार्थनेस सर्गीच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता
तुझी कुशी वयता ती सत्य सवान तू जारी कर म्हणून आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हणून आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या दयाळ बापा पावो ते जिनी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या युवा जनांक तुज्या पांयान ताळो समर्पण करता तांकां बरे जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जिवोवचें देणें फावो कर म्हणून आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे तेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमोत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हणून आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा बंदेंत जैलांत असल्यांचो आज आमी उगडास करताना अपराध करून सभाजना जैलांत आसात तांचें मन परिवर्तन जावं दी एक बरें जिवीत जियोंक तांकां सुटका लाभोवन तांणी भायर येवन समाजांत एक बरें जिणी जियोंक तांकां करपा दी म्हूण मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सभाजना निरापराधी जैलांत कश्टातात सभारांच्या मस्त्राक हाग्याक वळोक जावन ती कश्टातात तांकां सुटका दी ती निरापराधी म्हणलो विरोध तांकां लाभोवन दी आनी त्या मारीपात तांकां भलायकी बरेपणान सांबाळ थंयसर आनी एक बरें सुटका बेगीनसर तांकां लाभय म्हूण मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा मिडल इस्टांत चलचें तें झूज रावोवन दी संबंदी जाल्यार त्या मोतींक उजवाड दी आनी त्या मारीपात शांती समाधान त्या गांवांनी राज जावं दी म्हूण मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या मुरये पिडेस्तांच्या भलायके तुजी भुरगीं मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी कागोरीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोशा तुका आमी मानता आमी बरे सेवेची बाळका या तुका कोणात आसता अस्कार आमी तुका रुदान करता तो तुमचे शेकाये ते तुझे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या बदेशा उपरांत तुजे सदी पावल जेजू आमकां दाखय ए दाळे मंगळे दुलबी ओंकारे मरिये बगेन ते देवाचे मेमोत्सव विनंती कर क्रिस्ताच्या पुरसाण्याक आमच्या खातीर आता विशेष तरान त्रिएक देवाची मजत मागताना पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया हो आमचो उजो हात आमच्या तकलेचे दवरताना आमचे खातीर मात न्ही कोण पिडेस्तांचो सक्कड उडास येता तांकां मथीक उडासा काडा तांच्या तकलेचेर तुमी हात दवरला सुमयाची सकत सांजूद तात देवाच्या मजतीन तांच्या कुडीन वालता म्हणल्या बरोवशान ह्या सक्कड पिडेस्तां खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू महिमा तुका सर्वेस्परा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक जेजो क्रिस्ता आमकां सुटका सोडवून दिवच्या धाडलें महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जायम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडाशिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडाशिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिसका तुवें रचल्या तांकां नवो जीव दिव जिवा बरीत कर अशें पथकंडली नितळ जावन पिडेशिड्यांतली गूण जावन बेगीन सतांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोमयाचे नावे आमचो आदार ताणे रस्ता सर्गांनी सर्वेस पावल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया दयाळ सोम्या बाबार त्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मी नतलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्ट म्हणजे तुज्या भुरग्यांक तांचे राखून बडे सदांच शांत समाधान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजून आनी मानाभेद पयस करून एकामेकाक काळजातान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगूं दी तूं दयाळ सोमी सदां तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पोवी सभे सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सर्वस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपास आनी काकुळतेर वागोवं दुलो भयण तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूज्य जो क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसोवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे सांगाता आसा तो तुमचे सवे रावण तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावण आनी तुमची राखण करूं आमीन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसां उजवाडान भरलें तो तुमचें तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवेदार
देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. मोगाचनो दिंबीर सराविया मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या आराधना मारिपा जेजू सांगाता करचोसो पवित्र वेळ जेजूक आमचे मध्ये आमी स्वागत करुया. जेसू मोराळा आराधन तुका, जेसू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा आराधन तुका, येसुवंदारा आराधन तुका. हुंड्या रूपार तूं लिपोवन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. हुंड्या रूपार तूं लिपोवन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पवी सांगात तुजो इवन आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पवी सांगात तुजो इवन आसाय. जेसू मोराळा आराधन तुका, जेसू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा आराधन तुका, येसुवंदारा आराधन तुका. आतू बारया हालेलुया 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 हालेलुया. परत्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu, 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 Jesu. देव करिसले जेजू आमच्या तुम्ही आमच्या देवा आम्ही तुका उलो मारता आम्ही तुका अर्घ देता आम्ही तुझे स्तुती करता आम्ही तुका महिमा देता हालेलुया 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 अर्घ जेजू मंगला वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका आराधन तुका सुमियान जेजू अर्घ तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 येशुवे 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 जीसस 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 सुमियान जेजू अर्घ तुका आराधन तुका तुझे देवरे आत्मा देवरे येशू देवरे हालेलुया 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 हात तुझ्या काळजाकडे दोवर दमून नंदर हे खरें जेजूक पळय ताचे तान वळता कुरपा बेसांवाची ताचे तान ह्या वेळार वळता कुरपा काकुळतीची ताचे तान ह्या वेळार वळता कुरपा सर दैवीक बेसांवाची ती तुज्या काळजांत तुज्या आत्म्यांत तुज्या मोणांत तुजे कुडींत कुडीच्या शिरा शिरांनी खरी एका जाग्यार वाळूंक सोड वाळून दी सोम्याच्या आमोलीक रगत आमच्या हरी एका तकलेच्या तुदयेतान पांयाच्या मुळा पर्यंत सोम्याच्या आमोली रगत म्हाका धुवन काडून दी कुरपेन भरून दी सक्तेन भरून दी जेजू गुत्त पळोवन राव तुझ्या काळजान तो आनंद भोगू आनी हांवें करचें आतां मागणें तुज्यात मोतींत काळजान तावन ह्यो करत जाल्यार जेजू गुत्त तुज्यात उतरां तुज्या इतल्याक मावून रावण कर सुमियान जेजू तूं ह्या अल्तारेच्या भोव सक्रमेंतान हुंड्या रोपार हाजर आसून म्हाका पळयत आसाय तुजें दैवीक बेसांव म्हाका दित आसाय तुजे तान ती कुरपां वळची ती कुरपां धराळ मापान म्हजेर तूं वतीत आसाय सुमिया ह्या संवसारी म्हजो सोडवणदार जावन म्हजो धनी आनी इश्ट जावन बरो गोवळी जावन आयलोय आनी ताचे की चड ह्या संवसारार तूं पिडेस्तांचो वैज जावन आयलोय तुवें पिडेस्तांचो मोग केलोय तूं तांचे सरशीन गेलोय तांकां तुवें आपडलें आनी तुका तांणी आपडोवंक सोडलें कोणें सर तुका आपडलें आनी कोणाक सर तुवें आपडलें सगळीं तुज्या दैवीक सक्तीन बरोवन गूण जाली बोरीं जाली सुमिया जेजू आजून तूं आमकां गूण करताय आनी आमी हरी एक तुज्या बऱ्या भलायकेन भरताय पिडेस्तांच्या वैजा तुका जावं अर्गां तुका जावं आराधन तुका जावं होगळप तुका जावं स्तुती
तुका जावं वंदन, तुका जावं महिमा. तुका आमी हर्सिता, तुजी आमी स्तुती करता, तुका आमी दिन वाचता, तुका आमी महिमा गायता. तुजें आराधन करन, तुजी स्तुती करन, तुजे सांगा तो पवित्र वेळ करसून हांगा तो आमच्या काळजान भरून, आमच्या आत्म्यान भरून, आमच्या कुडीन भरून, आमच्या जिवितान भरून कृपेची बेसांव जोडूंक आमी आशेता. ती कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता. तुजी येताय आनी राज वडसले येताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. कोणा बसोंक जाय बसचें, कोणा दिम्यांनी कितलो वेळ जावंक बसोंक रावोंक जाय दिम्यांनी आसचें, पूण गरज सोम्या कडेन काळजान तावन उलोवचें. परत सोम्या थंय आमची दिश्ट आमी कोण चोवया, सोम्याक पळोवन आमी थोडो वेळ रावया. ताची मजत आमचेर येवं दी, ताची कृपा आमचेर देवून दी. भावांक भयणीनो, पोरण्या सोल्ल्यांत एक पुस्तक प्रवादी दानियेलाचें. ह्या पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्याची 20 आनी 4 तावण लंबायक आमी हे विशेष गडीत वाचता. राय नबुकदनेझर तो बाबिलोन आसो, ताणें एक भांगराची मूर्ती केली, विमाज केली, आनी त्या तरणाट्यांक शद्रक, मेशक, आबेदनेगोक त्या इमाजेक आराधन करूंक आपयलें, पण तांणी इन्कार केलें. आमी केदींच बोंब्या पुजा करचें ना, आमी एका निजा देवा आराधन करतले हांव म्हणून इन्कार केल्ल्याक ह्या खोट्या रायान धਰਨ तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयलें, नासांक बाजून वचूंक. पूण आमी थंय वाचता, उज्याच्या जिबांनी तांकां लासून वचूंक सोडूंक ना. ते मोर्च्या बदलाक तेगी तरणाटे त्या उज्याच्या आकट्यांत भोंवतात, स्तुती गितां गायतात, देवाक हर्सितात, देवा होगलाप दितात. म्हळ्यार कोण देवा होगलाप दिता, कोण देवाची स्तुती करता, तो भलायकेन उरता, ती भलायकेन उरता, ताका आपाय लागना, अणवार लागोना. हरी एका घडये भावाणी भयणी, तूं स्तुती करतना तुका अणवारां कशीं येतात. देव तुका आपडता, गुण करता, बरें करता. आनी तेगी तरणाटे त्या उज्याच्या आकट्यांत लंबायक देवाची स्तुती करतात. मान आनी महिमा तुका म्हणून देवाक हर्सितात आनी शाबीत उरतात. आमची भलायकी अर्द्याक अर्दी बरी जावची, वखदां गेले वरी वई, आनी ताचे की चड आमच्या मोतीच्या चल्ली कधी नासल्लें बेजारान सगळें नापयस जावचें देवाची स्तुती करतना, देवाक अर्गां दितना, देवाक महिमा गायतना, देवाक हर्सितना. तुज्या आतां घरा पळय, तुज्या आतां कामा वेळार पळय, तूं देवाची स्तुती करताय, गितां गायताय, मागण्या करताय, तुका कळची न्ही कंतारां म्हणटाय, तुज्या मोतीन एका रेचो उल्हास आसता, तुज्या मोतीन एका रेचो धादोसकाय आसता, एका रेतीन खुशी आसता. चिंत चिन्नां येतात, कोणें कोणें सांगलें, कोणें कोणें दुखयलें, त्या हाडच्या बदलाक देवाची स्तुती, देवाचें गायन, देवाचें भजन, देवा हर्सूच्या तुज्या मोतीन घुंवताना, तुज्या मोतीन समाधान भरताना कुडीकी धादोसकाय उल्हास भरता. भवानी भयणी, आमी उज्यांत नाव, उज्यांत आसलेल्यानी पर्यंत देवाची स्तुती केली. हांव आनी भावा तूं भयणी आमी धादोसकाय नासां, बऱ्या भलायकेन आसां, संतोश नासां, समृद्धीन आसां, देवान दिल्ल्यान धादोस जीवन आसां. आमकां हात दिल्यात, पांय दिल्यात, मोत दिल्या, समजणी दिल्या, तर आमी कितल्या चड मापान त्या देवाची स्तुती करिनाय. धादोसकायन सोम्या मुखार वो थोडो वेळ करसिनाये. भोवशा आज आमकां कांयसो दीस आमकां मेळ्ळा, आमकां राटावळे आसात, तरी देगेक दोन हांगासर आमी आयल्या. त्या सोम्याची स्तुती करना, आमी बरी भलायकी जोडया, त्या सोम्या हसून आमी धादोशी जावया, त्या तेगा तरणाटे बरी आमी त्या जेजू देवाची महिमा गावया. तुमची जाप येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका जावं मान आनी महिमा. येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका जावं मान आनी महिमा. येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका जावं मान आनी महिमा. म्हणया येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका जावं मान आनी महिमा. तुजे मुखार हरी एक जिवी दिमी मोडटा, आमी तुजें किरकोळ रचना दिम्यांनी पडोवन आमी तुका म्हणटा. येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका जावं मान आनी महिमा. तुजो अधिकार, तुजी पदवी, तुजी सकत वळखून घेवन आमी म्हणटा
येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका जावं मान आनी महिमा. पवित्र येवकरिस्तान तुजो मोगाळ सांगात बघून आमी तुका हसिता आनी म्हणटा येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका जावं मान आनी महिमा. जेजू तूं आमच्या जिणयेन केल्ली महात कार्यां वर्णन आमी म्हणटा येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका जावं मान आनी महिमा. आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या दगदवणीच्या वेळार, आमच्या पिड्याच्या वेळार, आमच्या आपायांच्या वेळार तूं आमकां सांबाळून व्हेल्लें देखून आमी तुजी स्तुती करता आनी म्हणटा येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका जावं मान आनी महिमा. इंत मान आनी होगलापाचीं बोगणां आमच्या काळजान, आमच्या मनान बरयां ती गुंतून अपुर्ब्याचें गीत आसा. मान आनी महिमा तुका म्हणलें गीत आसा. हें गीत गावन येवकरिस्तांतल्या जेजूक काळजान आमी स्तुती गावया. आमचें टेन्शन, आमची कंत, आमची बेजाराय तिन्ना पयस जावन दिवन मागया. मान आनी महिमा आराधा तुका सोम्या. हरी एक दिंडी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा सरपडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधा तुका सोम्या. आराधा तुका सोम्या. पळय सोम्या, आमकां तुवें तुजो संगात दिवच्याक पवित्र येवकरिस्त घडलोय. ह्या पवित्र येवकरिस्ता मरी पात आमचे सांगाता तूं रावलाय. त्या पवित्र उंड्या रुपार तुका देखून तुजो सांगात बघून तुजो मोगण बघून तुवें आपयलाय. तुज्या पयल्या दिसान तुवें म्हळें येया आनी पळया. ते आयले, ते रावले, तो सांगात बगलो, हेरांक तांणी तुजे सरशीन आपोवन हाडलें. आज आमी आयल्या, आमकां तुवें आपयलाय. आमच्या कश्टांत आपयलाय, आमच्या दुखांत आपयलाय, आमच्या एकसुरपणांत आपयलाय, आमच्या आशांत आपयलाय, आमकां रिणांत तुवें आपयलाय, आमच्या चलवणींत आपयलाय, संदिग्ध परिस्थितींत आपयलाय. येया म्हजे संगाता रावो. तर सोम्या, पवित्र त्या निमाण्या ब्रेस्ताराच्या दिसा, निमाण्या त्या जेवणार मोगा मंदमेन तुवें दिलोय. सेवेंत जिवी जरोवन पांयसांचे तुवें धुले. उंडो वायन मास रगत कर्ण तुवें कुडींत बदल्लोय. म्हज्या उडासां करात म्हणून सोम्या तुवें सिसांक आदेश दिलोय. तीन उतरां तेंच घडीत उडास काण तो सांगात बघता हांव आनी गायता. निमाण्या त्या जेवणार मोगा मंदा मेंदिलोय. सेवे जीवी सर पायशी साचे दुलय.
तुजे कुडीन बदल्लोय म्हज्या ओडा साकराक म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलोय मान आनी महिमा हात बरे कर हालेया आराधा तुका सोम्या हरी एक दिनी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधा तुका सोम्या परत एक कोटी मान मान आनी महिमा व्हडल्यान आराधा तुका सोम्या हरी एक दिंडी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधा तुका सोम्या आराधा तुका सोम्या आराधा तुका सोम्या दुनियात परत काळजाकडे दमून धरा दोळे दांपा कितें भोगता बाबा भयणी इतलो वेळ सुम्याची अप्पर बँड स्तुती केली न्ही तुज्या काळजांत तुज्या मनांत तुज्या आत्म्यांत तुज्या कुडींत एक नवी सकत आयल्या एक बळ आयला एक प्रेरण आयला एक कुरपां आयल्या दमणदर अर्द्या कडेन एक्सपिरियन्स द टच ऑफ द लॉर्ड प्रभू येसुविना स्पर्श म्हणून अनुभविसी तें गायिल्लें गीत तुज्या कुडीच्या शिरांनी वाळोवन दी मोतींत वाळोवन दी ती कुरपां तें बेसांव तुज्या हाडांनी तुज्या शिरांनी तुज्या मांसां तुज्या रक्ता कणांत भरल्या सुमी तुका आपडून आसा तुका गूण करन आसा तुका सक्तेन भरून आसा तुका वेंगून आसा तुका पटलून धरून आसा सुम्याचो सांगात बघ एक्सपिरियन्स द टच ऑफ द लॉर्ड एक्सपिरियन्स द पावर ऑफ द लॉर्ड सुम्याची सकत सुम्याचें बळ सुम्याचे गूण करची ती सकत बाबा भयणी तुका आपडता तुका गूण करता बी हॅपी बी जॉयफूल दोशी जा मागणें म्हळ्यार फकत उतरां मात्र न्ही मागणें म्हळ्यार मौनपण सायलेन्स recollection, silence, experience the touch of the Lord in the silence of your heart. तुझ्या काळजाच्या ऐकीनपणान गुंडायंत येवकर सांगलें जिजून आपडोवचें पळय मुखासूय आमचो नियाळ पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा येवकारिस्ताच्या जेजू सांगाता वेळ करसिल्ल्या बागार ताचे अनुभव जोडूंक कश्ट येवकारिस्तांतल्या जेजू सांगाता वेळ करसिल्ल्या बागार ताचो अनुभव जोडूंक कश्ट देखून आमी आमच्या फिरकेचे नादिनतावन भगिवंत वॉर म्हूण आसताले उडास काडा भगिवंत वॉर भगिवंत म्हळ्यार कितलो वेळ 1 वर उणो म्हळ्यार तो अनुभव जोडूंक अवकाश मेळटालो आज आमकां मस्त कडेन ना भगिवंत वर वचून कालदें वर जालां भगिवंत वर कालदें वर 10 मिनटां 15 मिनटां वेळ ना देवाक गांधी आमकां इतल्या जाणांक म्हणी वेळ आसा न्ही 1 वर हांगा करसूंक सोम्या सांगाता करसूंक ताचो सांगात भोगूंक ताचे दैवीक स्पर्श अनुभव करूंक जेजू आपयता बाबा आनी भयणी येया आनी पळया आमी आयल्या त्या सोम्याच्या पांया मुळांत आसा हांव संतोष पावया आमचे पर्यंत इजाया प्रवादी 1 फावटी देवाळाक गेल्ल्या वेळार ताका विशेष दर्शन जालें थंयसर ताणें कितें पळयलें पळया हांवें सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरलें ताचे वयर आसले सेराफीम हांगा जण एकल्या स पाकटे आसले 2 तांचे मुखामळ दांपूंक 2 तांचे पांय दांपूंक आनी 2 उबोण वचूंक
ते एकामेका अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळपरांचो सरस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. इजायाचो ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1-3. त्या शेरा बाबरी आमी हांगा बसून आसाव, दिम्यांनी आसाव, येवकारीसांतले जेजूचें आराधन करया, ताच्या मुखार दिम्यांनी पडया, ताची स्तुती करया. कित्याक सांग पावलो फिलिपिकारां बरोबर म्हणटा, सोम्याच्या नांवाक ऊंच उबारला, ताचे मुखार हर एक दिंबी सर्गी आनी संवसार आनी पाताळी दिम्यांनी पडजे, नावाडीचे आनी परगडीचे जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी. फिलिपिकारां पत्र अध्याय 2 वाक्य 9-11. तर भावानी बहिणी, सांग पावला सांगाता, इजाया प्रवादे सांगाता, आमी मेळया, त्या देवाची स्तुती करया, अर्गां दिवया, दिनू आसुया आनी आनीक चडीत कुडपा चडीत बेसांव आमचेर मागोवन गावया आमी गीत. उन्नता देवनिगे आराधने, महिमेया देवनिगे आराधने. पूर्ण सर्गी असल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया, स्तुती गावया. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಳೆ ಮೆಳೆಯ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅದು ಬಾರ್ಯಾ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸು
ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ सॉफ्ट ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ घट्ट म्हणदरा इतलं सुबीत रीतीनं आराधन केलें सुमी कितलो संतोष पावलो जावेत हांव खंडीत जावन संतोष पावलो दादोशी जालो कितलें सुबीत एक गायन केलें आमी कितलो बरो ताळो आमकां दिला कितलें सुबीत आमचें काळीज कितलें सुबीत आमचें मोण कितलो उल्हास आमकां कितली दादोसकाय आमकां खंय मेळत खंयच्या सुपर मार्केटींत मेळत खंयच्या ऑनलायनीर मेळत खंय मेळचें ना सोमयान दिल्लें शांती समाधान एंत सोमयान म्हणलें हांव तुमकां समाधान दितां संवसार आसतलें समाधान तुमकां दिवंक शकना एंच तें बाबा भयणी अनुभव कर एक्सपिरियन्स दॅट पीस दॅट जॉय दॅट ट्रँक्विलिटी दॅट ब्लेसिंग ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಸೊಮ್ಯಾची मजत बघ दादोसीदा भाव भयणो आमचो नियाळ मुखार सुया येतलो आमी सोम्याची स्तुती केली आराधन केलें सदांय करिया नेक्स्ट स्टेप आसा अर्घां दिवचें सोम्या मुखार आमी येताना रिये बोटी आमकां कांटीनी राशींनी अर्घां दिवंक कारण आसात कीर्तन 9 आणि 5 वाक्य एकतान म्हणटा येया सर्वेस्परा उल्हासान गावया आमच्या तारणाच्या कडपा वाकाणुया स्तुती गितां तुवें ताच्या समोर या गितां गायन आनी ताका वाकाणुया कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव सगळ्या देवां परस वर्तो देव तो येया ताका मान बागोवया सरपटुया आमकां रचल्या सर्वेस्परा मुखार दिमे मारुया कित्याक तो आमचो देव आमी ताच्या सोरोवाची परजा ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो आज आमी ताचो ताळो आयकलो जाल्यार मेरी बात तुमी केलें तशें आराण्यांतल्या मास्सां तुमी केलें तशें तुमचीं काळजां दारूण करिनाका बदलाक तुमचीं काळजां कुरपेन बरा देवाच्या बेसावणी बरा अर्घां आनी दिनवासनेन बरा वय आमचें काळीज आमचें मोण अर्घांच्या आनी दिनवासनेच्या बरगां बोगणान आमी बरया हरी एका उल्याक आमचें जाप जावं दी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी मोजी जिनी तुका समर्पितलो इतलो कोरास मात्र आमी गावचो गावया अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी मोजी जिनी तुका समर्पितलो म्हज्या जिणयेंत येदोळ पर्यंत तुवें वतलेल्या सर आशिर्वादांक कृपे देण्याक बऱ्या भलायकेक आनी बेसांवाक हांव तुजी दिन वाचतां अर्घां दितां आनी गायतां अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो म्हज्या जिणयेंत कश्ट आयले अणवार आयली पिडा आयली समस्या आयले एकसुरपण आयलें तरी तुवें म्हाका सांडूनाय तुवें म्हाका वेंगून धरलें तुवें म्हाका सांबाळून व्हेलें देखून हांव तुजी दिन वाचणी करतां आनी गायतां अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो म्हज्या जिणयेंत हांवें करच्या वावरांत तुवें बेसांवां घालें म्हज्या कृशेचेर म्हज्या कामाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या दादल्याचेर म्हज्या बायलेचेर म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या मालकड्यांचेर म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचेर तुवें ओतलेलीं आशिर्वादां इतलीं आनी तितलीं न्ही ही सर उडास काडटा आनी गायतां अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो म्हज्या कुटुंबांत शांती भरल्याय समाधान भरलाय बरे शेगूण भरल्याय बऱ्यो सवयो तुवें भरल्याय आमच्या भुरग्यां बाळांक बरी बूद दिल्याय आमच्या युवाजनांक तुवें बरें फुडार दिलाय आमच्या गांवांतल्या शेजारच्या सगळ्या भावां भयणीक मोगान एकवटान शांतीन जीवन तुवें फावो केलाय ह्या खातीर तुका आमी दिन वाचता आनी गायतां अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो
सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. आमचं लग्न असो बेस, आमचो काजरी बेस तुवें बेसांवाणी भरलाय. आमी दादलो आनी स्त्री इतलीं वर्सां मोगान जियेलीं हांव. सोडून जातना आमी बक्षिलां, एकामेका दुरसो आवकत आसतना आमी बरें उलयलें हांव. गोविने बायल बायले विने गोड नांव म्हणलें, फुडलें संतोश आमकां दिलां. आमच्या भुरग्यां बाळांगे बरी देख दिवंक, सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत विश्वासी रावंक, मोग करूंक, कश्ट आसल्यार सोंसून व्हरूंक आमकां तुवें बळ घटाय दिल्याय. ह्या खातीर आमी संतोश पावता आनी गायता. अर्घा दितलो सुमियाक अर्घा दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घा दितलो सुमियाक अर्घा दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. बाबा भयणी, परत सुमी आमचे लागीं उलयता. तो उलयता ताचे दैवी उतरां मरिपात. तो आज आमकां आमचे लागीं उलयता प्रत्येक जावन आमकां बरी भलायकी दिवचो तो वैज जावन. आजकालचो संवसार पिडेस्त जाला. पिडेस्त कुडीन मात्र न्ही, पिडेस्त मोतींनी. खंय गेल्यार समाधान ना म्हणटात, बेजाराय आसा म्हणटात, रिणाचें वजें आसा म्हणटात. पयल्या गांवां गेल्यार झुजाचीं मडां भरल्यांत. आमच्या तर राष्ट्रांत जाती काती मदें, धर्मा मदें, राजकीय मदें घुसपड गोंदळ बरोवन आमचे कितलेशे तरणाटे घुसपडल्यात. तांची एग्जाम घुसपडल्या, भविश्य काळोखांत भरलां. कितलेशे तरणाटे तुवें पळयत जाणात दिल्लींत धरणां करनात, तांकां मारलां, तांकां बडयलां, तांकां दग दिलां. हे खातीर पिडेस्त संवसारांत आमी आसतना हांगासर आमी आराधना गायल्या. आमकां व्हडलो वैज आसा, आमची पिडा गुण करतलो वैज आसा जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. तो आज आमचे लागीं उलयता. आमी सगळ्यां एक घडीभर उबे रावया आमच्या वैजा कडेन. ताणें तेंची उतरां आमी आयकोवया. मार्कान बरयल्ल्या सुवार्थेंतलें वाचप, अध्याय 6 वाक्या 50 आनी 3. पेले तडी उतरताच ते गेनेझारेत गांवां पावले. तडयेक लागून माचव्या वयले देंवताच लोकान जेजूची वळख धरली. आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या आंतोळणा समेत उखलून व्हरोंक लागलो. जंयसर तो गेलो, हळल्यांनी जावं, शारांनी वा शेतां भाटांनी जावं, थंय पिडेस्तांक वाटे सालान हाडून दवरतालीं. आनी ताच्या आंग वस्त्राच्या देगेक कुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं पोरांततालीं. आनी आपडलेलीं ती सगळीं बरीं जातालीं. आनी आपडलेलीं सगळीं तीं बरीं जातालीं. देवाचें उतर हें वगणी तुका क्रिस्ता. एक घडीभर आमी बसया. आपडलेलीं सगळीं बरीं जातालीं. आपडलेलीं सगळीं बरीं जातालीं. बाबा भयणीनो, आमच्या मंगळूर शहराक गेल्यार हे थोड्या वर्सां आदीं तुमी भुरगीं आसतना कितल्यो आस्पत्र्यो आशिल्ल्यो आनी आतां कितल्यो आस्पत्र्यो आसात तुमी लेख करियेत. 4-5 किलोमिटरा भितर 35 आस्पत्र्यो आसात. हांवें लेख केल्यो, तुमी लेखा झड मेळोवंक की पळय. आनी आतां 1000च्या चड बेड्डां आसच्या मुल्लार आस्पत्रेंत रुमानांत बेड्डाणांत. त्या कांगनाडेच्या त्या परिसरांत कितल्यो आस्पत्र्यो आसात लेख केला. बेड्डाणांत आज कॅसाक एक दाक्तर आसा, नाक्षेक एक दाक्तर आसा म्हणल्यार बरी. कुडीच्या विविध विशयांक दाक्तर आसात, स्पेशलायज दाक्तर. पिडावणी जावना. थोडे दाक्तर इतले हुशार की आतां धरनत खंयची पिडा आसा म्हणटात आनी कळना जाल्यार स्कॅनिंग करून एक्युरेट तपासणी करयतात, तरी पिडावणी जावना. साबार दाक्तरांनी सांगलें हांवें आयकलां, म्हजे कडेन सांगलां, हांव मागतां फादर
तुम्ही मागा. हांवूय मागता फादर, तुम्ही मागा. त्या गुळयांक त्या चिकित्सेक गोड करची सकत कोणे बरीजे सर्वेस्परा देवान. तर सर वैजा पैकी व्हडलो वैज खंयचो? देव मात्र. देखून पवित्र पुस्तकांत निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 20 आणि 6 हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां गूण करता. हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां गूण करता. उपरांत कीर्तन 103 तो म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर तुज्यो पिडा तो पयस करता. कीर्तन 103 सर्व तुज्यो पिडा तो गूण करता. उपरांत कीर्तन 107 तो म्हणटा आपलें उतर धाडून ताणें तांकां गूण केली. आपलें उतर धाडून ताणें तांकां गूण केली. वैजाक धाडून न्ही, सर्जरी धाडून न्ही, चिकित्सा दिवन न्ही, आपलें उतर धाडून ताणें तांकां गूण केली. आमचो देव गूण करचो देव. देखून इजाया प्रवादी म्हणटा आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले. इजायाचो ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 4. आनी ताचो पूत जेजू क्रिस्त आमचो जमी ह्या पिडेस्त संवसाराक आयलो. तो दणसतल्या सवकासाय बसोवंक पिडेस्तांक गूण करून ह्या संवसारी आयलो. उपरांत आतां आमी वांजेलांत आयकलें खंयसर तो गेलो कोणाक ताणें आपडलें, कोणें ताका आपडलें, सगळीं गूण जालीं. तोटे उठोवन सरले, केप्प्यांक आयकशें केलें, मोण्यांनी उलयशें केलें, कुरड्यांनी पळयशें केलें, पिडेस्तां उठोवन सरलीं, कोडकार नितळ जाले, मेल्ले जिवांत जाले, पिडेस्तां सुटसरीत बरीं जालीं. भावांनी भयणी, एंत गूण करचे मिसाळ सोम्यान पवी सभेन देवन आप्पास्तलांक धाडून जेजून म्हळें वसा पिडेस्तां गूण करा, मेल्ल्यांक जिवांत करा आनी सगळ्यांक बरें करा. देखून आज पवी सभेन आस्पत्र्यो आसात, क्लिनिकां आसात, आमचे क्रिस्तांव डाक्टर आसात, क्रिस्तांव नर्सां आसात. तांकां एक जबाबदारी एक्स्ट्रा आसा. जेजूचें काम तीं करतात. जेजूचें काम तीं करतात. कितलीं पिडेस्तां जेजूच्या नांवान त्या कटल्यार न्हिदोवन उठोवन चलतात. ते मुल्लार आस्पत्रेक गेल्यार हर एक दीस तें पाद्र्या भेट करूंक येतात. तें चापलीन पाद्र्या बसात. हर एक दीस पाद्र्या तें बेड्डा कडेन येतात. हर एका पिडेस्ता कडेन उलोवंक येतात. वो जेजू तुका गूण करता, वैजा मारीपा ते म्हणटात. तो जेजू आमची पिडा करचो जेजू आमकां आज गूण करता. त्या जेजूक आमी पळोवया. ताचे गूण सकत आमचेर देवून येवन दिवन आमी मागया. तुमची जाप जावन दी. जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. 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 सर म्हजी पिडा गूण करचो. जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. अस्कत जाल्ल्या म्हज्या कुडीक बळ दिवचो. जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. विविधतेचे आपाय म्हजे ताण निवारचो. जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. म्हजे बे पयस करचो. जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. सर म्हज्या पिडेक सारकी चिकित्सा दिवचो. जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. म्हज्या कुडीची अस्कत काय पयस करचो. जेजू तुंच म्हजो खरो म्हज्या वैज. मोतीची पिडा पयस करचो. जेजू तुंच म्हजो खरो म्हज्या वैज. शिराची पिडा पयस करचो. जेजू तुंच म्हजो खरो म्हज्या वैज. हाडाची पिडा पयस करचो. जेजू तुंच म्हजो खरो म्हज्या वैज. काळजाची पिडा पयस करचो. जेजू तुंच म्हजो खरो म्हज्या वैज. कुडीच्या विविध विश्वांची पिडा पयस करचो. जेजू तुंच म्हजो खरो समाधान वैज. संतोष म्हाका दिवचो. जेजू तुंच म्हजो खरो वैज. जेजू आमकां हर एकल्याक आपयता. भावा भयणी म्हजे सरशी ये म्हण अपुर्ब्याचें गीत आसा. जेजू आपयता, जेजू आपयता, तुका आपयता, म्हाका आपयता. कश्टान नपडल्ल्यांक, नश्ट नाडचल्यांक, पिडेस्तां हर एकल्याक आपयता आनी गूण करता म्हणटा. तें गीत आमचें गन गावया आमी. जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपान तपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता,
आपयताय जेसू आपयता गुण करताय म्हणजे संकष्ट पयस म्हाका करता तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता कोणाक आपयता केदाळ आपयता दुःख आमची पोसता देवा आमकां भरता दुःखा आमची पोसता देवा आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान तपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता पळय बाबा भयणी जेजू म्हाका आनी तुका आपयता आनी आपयतना आमी 5 संगती करीचे ते मोती थोडा सोऱ्या पयलें वखदाच्या की पयलें जेजू कडेन मागचें जेजू कडेन पयल्यान माग सगळी पिडा ताच्या हातान दी दुसरें जेजू तुजी पिडा गूण करता म्हणलो भावार तुका सजे तुज्या भावार ताण तुका बरो केलो एक्सरे काडना न्ही सोम्यान म्हळें पळय पळयत पुस्तकान भावार ताण तुका बरी केली तिसरें ह्या वैज जाण सांगलीं वखदां घेजे वैज जाण दिल्लीं वखदां घेजे त्या वखदांनी त्या गुळयांनी सोमी गूण करची सकत भरता ताणें दिल्ली चिकित्सा हांवें खाण घेजे चवथें म्हजी जिणी भाग्यवंत जायचे हे बरी भाग्यवंत जिणी जियेचे कित्याक सोम्याची पिडा ते सोम्यान म्हाका गूण करचे तर म्हजी जिणी ताका मानवचे पसंद जायचे थोड्या फाटी पिडा म्हाका दिली आसतली म्हजी लायफ स्टायल चेंज करूं एकले आमाल पियेताळे आमाल सोडलें कित्याक ताणें पळयलें असो फ्रेंड एडमीट जालो लिव्हराच्या पिडेन तो पळोवंक गेल्लो ताका पळोवन वो भियान फाटीं आयलो आनिलाची पिडा तुका जागयता देखून तुजी जिणी सारकी कर तुजी साल समकण सारकी कर चवथें निमाणें तूं पिडेस्त हेरां खातीर माग हेरां खातीर तूं मागतना तुजी पिडा गूण जाता देखून तुजे खातीर माग पेल्या खातीर माग हे 5 संगती करतना सोम्याचें बॉल तुजें तें वळोन येता तर आतां हांगासर आमकां असले हर एकल्याचेर त्या तूं सोम्याचें बॉल वळोन येवन दी आमची पिडा पुरा गूण जावन दी तकलेच्या तुदयेतान पांयाच्या मुळा पर्यंत कितें सगळी पिडा आसा पळय ती सगळी सोम्याच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवच्या खातीर आमी दिमी घाली आं हे दिमी घालता आसतना सोमी आमकां आपडटा म्हणल्यार असो गुर्त जावन पवित्र उदक आमी आमचेर शेणायता आनी ह्या वेळार तुजें बाळ सोमिया हांव तुजें बाळ तुजी गूण करची सकत हांव भोगतां गूण कर जेजू बाळ म्हाका बाळका तुज्या बाळाक म्हाका आपूण बरें कर जेजू म्हणून आमी जेजू कडेन मागया आनी हें पवित्र उदक आमचेर आमी घेतुया सोम्याचे गूण करचे सकत आमचेर देवण येवन दी म्हणून मागया तुझे बाळ हांव तुझें बाळ सम्या 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 वाटता खंय तूं वाटता खंय सोम्या वाटता खंय तूं वाटता खंय सोम्या
म्हजो गूण करचो देव. म्हज्या कुडीक कारणांतर पेडा लागतना तूं म्हाका आपडताय. तुजे पवित्र कुडी रगताना हांवें सेविल्ले वरवीं, तुज्या दैवीक उतरां वरवीं, हांवें आनी हेरांनी म्हाका करच्या मागण्या वरवीं तूं म्हाका आपडताय आनी गूण करताय. आनी प्रत्येक जावन तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धन्न, आमच्या गायतूं बांदताय, ते गूण करताय. पवित्र आत्म्या सात देनी आमचेर वतून तूं आमकां बरें करताय. पवित्र आत्म्या सकत आमच्या कुडीच्या शिरांनी वाळचें करताय. तूं अभिशिक्त जाल्लो देव, आमकांय त्या पवित्रान अभिशिक्त करताय. आनी आतां तुवें आपोस्तलांत सांगलें, तेल लावन गूण करा. तेन्ना तेल आमच्या कुडीचेर लायतना तुजी गूण करची सकत आमच्या सगळ्या कुडीचेर वळोवन दी म्हणून आमी मागता आनी ती मागणी आमचेर आमी घेता. पवित्र आत्म्या प्रती आमचेर येवन दी. जेजूची गूण करची सकत आमचेर वळोवन दी म्हणून आमी सर्वां ही पवित्र आत्म्या मागणी, पवित्र तेलाची मागणी आमचेर घेवया. म्हजे तांदळां तुका, म्हजे आशेलां तुका. काळीस म्हजे तांदळां तुका, म्हजे आशेलां तुका. येतून धन्या, येतून सौम्या, येतून धन्या, येतून सौम्या. पावय म्हाका त्या सगीच्या सुका, पावय म्हाका त्या सगीच्या सुका. सगीच्या आत्म्यान तान भूक तांबयल्या, सगीच्या आत्म्यान दी बळ म्हज्या भुकेल्या काळजाक, दी बळ म्हज्या भुकेल्या काळजाक. काळीज म्हजे तांदळां तुका, म्हजे आशेलां तुका. काळीज म्हजे तांदळां तुका, म्हजे आशेलां तुका. म्हजे तांदळां तुका, म्हजे आशेलां तुका. काळीज म्हजे तांदळां
तुका Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्ही आमच्या सत्तेन आमकां बदलाय, आमकां आपणालाय तुवें गूण केलाय तुया, तुज्या पळयत वचपान तुवें सत्तेन सर दुस्मानाक, सर वायट वतान वाल देंवतळ्याच्या ताळण्यातान तुज्या आमोली रक्तान आमकां राणयलाय स्वामी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर दुष्ट सकत, सर अपाय सगळ्या आमच्या तान पयस करून दित, सर पिडा, सर पिडेचे कण आमच्या कुडीच्या हरी एका कुडीन आसले सगळे नपयीन जावन आमकां नवी सकत मेळोवन दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमियान जेजू आपड तूं आमकां गूण कर, आमकां बरें कर आमकां. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबा भयणीनो, सर पिडेस्त भाव भयणी आमच्या घरा आसात, आमच्या वाड्यांत आसात, आमच्या फिरगेचीत आसात, सोम्याच्या पांयां तळाडया. कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमकां मागण्याची गरज आसा, सगळीं सोम्याच्या पांयां तळा दवरया. ह्या पावसाच्या दिसांनी विविध नमुन्याचे ताप खूब जाल्यात, डेंग्यू, मलेरिया आनी हेर. आमी सर भावां भयणीक सोम्याची आमोली रगत देवून येवं दी, नितळ करून दी, गूण करून दी. परगांवांत आमचें झूज बंद जावं दी. आमची भाऊ भयणी सगळें सुरक्षीत राखून दी, तांचें काम शाबेत्यांत भरोवन दी. आमच्या कृषीक आनी कितें जाय पुरतो पावस येवन दी. सोम्याच्या दयेन आमची कृषी बरी जावन दी, मदींच परतें खाण लाभोवन दी. आनी मांड्यांक दिमेन आसले मेरी एकली सोम्याचें बेसांव जोडया, ताची कृपा आमचे थंय वाळून येवं दी म्हणून दीनपणी मागया. आनी ताचें बेसांव आमचेर देवणे आमच्या खातीर हे देवळा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. येत्या वडा सक्रामेंता सासनामा करूया, पूर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आथार्या. सर्ववेच्या असत विश्व्या बावार्ताचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे पोता उल्हासानी स्तुतीसा. पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्या असिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासनी नावार्ता. प्रार्थुया. येसू मियां जेजू क्रिस्ता, ह्या विचित्र सक्रामेंताका तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. आमचे कुडीची आनी मतीची विविध पिडा तुका भेटयता. आमकां पड आनी गूण कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन.
अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुळस म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मुखार पुत्र सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगीरथ कृष्णाच्या कृपेन विवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.